Gesù tomo jivo, umru jivitajo, taro tuot miajo, kur sudhunejo, adki rocne, tu choloi thai, tuj moso rasa, kurba kadlu, upotwantai, devi jivitan bordai, adki rocne, tu choloi thai, tuj moso rasa, kurba kadlu, upotwantai, devi jivitan bordai, Gesù tomo jivo, umru jivitajo, taro tuot miajo, kur sudhunejo, Gesù tomo jivo, umru jivitajo, taro tuot miajo, kur sudhunejo. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत ओपून दिलो. होच तो देवाचो पूत ह्या वेळार आमचे मुखार आचीर जाला. ह्या भोव पवित्र संस्कारान होच मोग घेवन आमचे पासत आयला. सगळ्या मोगान, सगळ्या काळजान, सगळ्या बळान, सोबतेन हो ताचो मोग आमी अणभवून घेवया, ओळखून घेवया, मानून घेवया. कित्याक जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. ह्या जिविताक वेंग मारून आमची मान खोल भागावन ह्या आमच्या सुम्याक पोरनिपाट आनी नमस्कार करूया. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. आनीक एक सकाळ आमच्या जिवितांत उदेली. आनीक एक बुधवार आमकां फावो जालो. भोव पवित्र संस्कारा मुखार आमी उबी रावूं, भोव पवित्र संस्कारा मुखार आजीर जावं आनी आमचें दिसाचें अर्पण ताका करूं. केदें व्हडलें भाग आमकां. सोडवणदार, येदो व्हडलो सोडवणदार जो आमचे पासत फावो केलो. येदो व्हडलो सॅक्रिफीस जो सर्गीच्या बापान आमचे पासत केलो. येदी व्हडली मांडणी आमचे सोडवणे पासत जी ताणें केली.
येदो व्हडलो मोग ह्या सॅक्रिफिसांतल्यान आमकां दाखयलो. तो अणभवूंक, तो मानून घेवंक सुभागी हांव. पुता वरवीं दिलोली सोडवण मानून घेवंक एक व्हड आमंत्रण सगल्यांक जे कोण सत मानून घेवंक सोदतात तांकां. हें व्हड आमंत्रण मानून घेवंक म्हाका भाग, नव्यान मानून घेवंक आनीक व्हडलें भाग. God so loved the world that he gave his only Son. God so loved the world that he gave his only Son, that whosoever believes in him shall not perish but have eternal life. God so loved the world that he gave his only Son. सगळीं आमी गावया. God so loved the world that he gave his only Son. God so loved the world that he gave his only Son, that whosoever believes in him shall not perish but have eternal life. God so loved the world that he gave his only Son. दिला आमकां पूत, दिला आमकां सोडवणदार, आनी एक व्हड बासावणी, द ग्रेट प्रॉमिस. आमचें निसंतोन जावचें ना. आमकां तो परो घालचो ना, पूण सासणाचें जिवीत आमकां मेळटलें. Whosoever believes in him shall have eternal life. हो मोग देवाचो आल्ताराचेर ह्या वेळार आसा. हो मोग देवाचो आमकांय आमंत्रण दिता. वो व्हड मोग देवाचो आमचेय पासत वो व्हड सॅक्रिफीस आमच्या पासत उक्तो करता. ही व्हड मांडणी देवाची मानून घेवन ताचेर नदर दवरुया. इल्लोसो वेळ ओगीच राव. तुजें आख्खें जिवीत जावं असोक्तायेचें जावं घोटायेचें, तुजें आख्खें जिवीत जावं कुशालकायेचें जावं दुखीचें,
घुसपागुंदडाक सांपडलेले वो सगळ्या देण्यांनी भरलेले ताचे मुखार ओगीच रावन उबार तुझें जिवीत ह्या मोगाक जेजूच्या दाखय. God so loved the world that he gave his only Son. Whosoever believes in him shall not perish but have eternal life. ह्या उतरांचेर विश्वास तूं दवरताय. देवाचो मोग जो तुजे पासत उक्तो करून दिला तो घेवंक तुका सयेग आसा. जायते तरेचे अणभव एक्सपिरियन्सीस तुका मेळटा. सयेग ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटा. देवाचो मोग तूं स्विकारताय काय नाकारताय. God so loved the world that he gave his only Son. God so loved the world that he gave his only Son, that whosoever shall not perish but have eternal life. God so loved the world
that he gave his only Son. God gave his only Son, not just to the whole world, but to me, for me, so that I may not perish, but I may have eternal life. ह्या वेळार ही उतरां आमकां सांगुया. देवान येदलो व्हडलो सॅक्रिफायस केलो आपल्या एकल्याच पुताक दिवपाचो म्हजे पासत, म्हाका जिवीत मेळचे पासत. जरी तो हांव मानून घेता जाल्यार हें जिवीत म्हाका मेळटा. म्हाका दिला सोडवणदार, म्हाका दिला देवाचो पूत, म्हाका दिला देवाचो मोग, म्हाकाच दिला देवाचें व्हड आमंत्रण. God so loved the world that he gave his only Son. God so loved the world that he gave his only Son, that whosoever believes in him shall not perish but have eternal life. God so loved the world that he gave his only Son. देवाचो मोग अणभवून घे. देव तुजो मोग करता. खेरीत भाशेन तुज्या कश्टाच्या वेळार तूं सांडटाय तेन्ना, तूं निराशी जाताय तेन्ना, सगल्यांनी तुका सोडला तेन्ना, तुजेर बोगलाटां घातल्यात तेन्ना, experience his love, experience his invitation, experience his sacrifice. जेसू, तुजी मांडणी म्हजे पासत कितें? What is your great plan for my life? म्हज्या जिवितांत हांवें जायत्यो मांडण्यो काडल्या. म्हजो फुडार हांवें पळयला. म्हजो करियर, म्हजो जॉब, म्हजी पर्सनॅलिटी सगळें म्हज्या मनार आसा. तुजो प्लॅन म्हजे पासत कितें? तुजी मांडणी म्हजे पासत कसली जेसू? शो मी. काळजांत तावन खतखत्यान जेजू मागता. What is your plan for me? Help me understand. God so loved the world that he gave his only Son. God so loved the world that he gave his only Son, that whosoever believes in him shall not perish but have eternal life. God so loved the world that he gave his only Son.
उलय जेजू लागीं. ताचे लागीं हें देणें मागता आसतना, ताची मांडणी आमचे पासत समजूंक आमी सोदता आसतना, देवाचेच व्हड मांडणेन आमकां पवित्र मिसाची भेट फावो जाल्या. जेजूचो व्हड सॅक्रिफीस त्या खुर्साचेर आमचे पासत उदक आनी रगत वारयलें त्या खुर्सार. हीच काल्वारी भेट ह्या आल्ताराचेर आतां घडूंक वेता. नव्यान हो जेजूचो सॅक्रिफीस जो आमचे पासत केला, आमचे पासत भेटयला, देवाचे व्हड येवजणेन देवाचो व्हड मोग दाखोवन तो ह्या आल्ताराचेर आतां घडूंक वेता. तुजें मागणें ह्या मिसाचे भेटेन हाड. तुजेच पासत आनी जांचे पासत तूं हो मिसाचो सॅक्रिफीस देवाक उबारूंक सोदता ह्या आयच्या दिसा तांकां सगल्यांक आल्ताराचेर हाड. सगलीं इंतेसांवां ज्या इंतेसांवां पासत तूं मागूंक सोदताय, खेरीत भाशेन तुज्या देशा पासत प्रे फॉर युअर नेशन, प्रे फॉर डेमोक्रेसी, प्रे फॉर युअर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी इंटॅक्ट अँड सेफ. जी कोण बरी नात आपणा पासत मागूंक लायला, जांची सर्जरी चालू आसा आनी जावपाची आसा, वो जांची सर्जरी जाल्या तांकां सायबा पेकोवणेचो हात लाय म्हण मागता. ही सगळी आमची मागणी हे मिसाचे भेटेन उबारूंक तयार जावया. God so loved the world that he gave his only Son. God so loved the world that he gave his only Son, that whosoever believes in him shall not perish but have eternal life. God so loved the world that he gave his only Son. Sogli gavuya. God so loved the world that he gave his only Son. God so loved the world that he gave his only Son, that whosoever believes in him shall not perish but have eternal life. God so loved the world that he gave his only Son, that he gave his only Son, that he gave his only
सुरुवाती गीत घेऊया 828 पेज नंबर 14 828 सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आमची सगळीं इंतेसांवां आमी देवा मुखार दवरल्यान आयचे ही भेट आमी भेटयता. देवाक दिनवासून इजिकियल जोशुआ फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता आनी दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता देवाक दिनवासून जोआनिता कुलासो आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालून हे भेटेन मागुया. आयज करीत भाशेन आमच्या मागण्यांत दवरुया मारियान फेर्नांडीस आयज आपल्या दोळ्याचें ऑपरेशन करूंक वता आपणा पासत मागूंक लायता. देवान ताची सर्जरी बरे भाशेन करूंक ताका पेकोवणेचो हात लावूंक मागुया आनी हेर सगळी आमची मागणी आनीक एक पावटी इल्लोसो वेडोगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकाच पुताक आमचे पासत वपून दिलो. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. भाव भयणीनो, हें जाणा जावनूय जायते फावटी आमी ताचेर विस्वास खोल विस्वास दवरूंक चुकल्या. आमच्याच राटींनी आमी घुस्पल्या वो संवसारा फाटल्यान गेल्या. असले आमच्या चुकीचे हे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो पूर्ण अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. कोनवळ्या बापा पास्कांच्या गुटा वरवीं आमची ओरंबाची वडवीक आमकां परतून दिवन आमच्या मनशा सैमाक तूं पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दिताय. हो पास्कांचो गूट ह्या संवसारान भावार्थान मानून वर्सान वरस तो आमी समरमता. सर्गार सासणाच्या मोगान आमी तो सुपूर्णायेन भोगूंक पावूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. भाव भयणीनो, आयज करीत भाशेन आमच्या बिस्प सायबा पासत मागुया. आयज ताची बिस्पाची संस्कारणी जाल्यार 30 वर्सां भरतात आनी करीत भाशेन आमच्या दिओसिजीची 30 वर्सां ताणें सेवा केल्या. त्या पासत ताचे पासत देवाक दिनवासुया ताचे पासत मागुया. धर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. तेन्ना महायाज्ञीक आनी तांचे सांगाती मुणगे
सादुकेच्या पक्षाचे वांगडी निड्डुकायेन भोल्ले आनी दोमदूतांक धरून एके भौशीक बोनकुणीन घाले. पूण ती राती सोर्वेस्पराच्या दुतान बोनकुणीचीं दारां उगडलीं आनी तांकां भायर काडून अशें म्हणलें, वचात आनी देव मंदिरांत उबे रावात आनी पोरजेक ह्या जिविताची सोगली खबर कळयात. तांकां सांगलोले पोरमोणे दीस उजवाडचे आदीं ते देव मंदिरांत गेले आनी शिकोवंक लागले. महायाज्ञीक आनी ताचे बागेली पावले. तांणी महाधर्मसभेची म्हणजे इस्रायल पोरजेच्या वडिलांची एक बसका आपयली आनी धर्मदूतांक बोनकुणींतले हाडूंक लायले. पूण सुबेदार बोनकुणींत पावले तेन्ना भितर तांकां कोण मेळूंक ना. देखून परतून येवन तांणी सांगलें, आमकां बोणकोण सारकी धांपलोली मेळ्ळ्या आनी पेरेदार दारांशी पारो करून आसले, पूण ती उगडटोच भितर आमकां कोणूच मेळूंक ना. ही खबर आयकून देव मंदिराचे सरदार आनी महायाज्ञीक तांकां कितें घडलें काय म्हूण चिंतूंक पडलें. तेन्ना कोण एकलो ही निकतीच खबर घेवन आयलो. तुमी बोनकुणीन घाल्ले ते मनीस हेच वेळार देव मंदिरांत आसात आनी पोरजेक शिकयतात. तेन्ना सरदार आपले सुबेदारांक घेवन गेलो आनी बोल करिनासतना तांणी तांकां हाडले. लोक आपणाक फातरायत म्हूण ते भियेताले. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोर्वेस्परान जाप दिली. परतून म्हणुया, दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोर्वेस्परान जाप दिली. सोगले वेळाक सोर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठाचेर आसतली. सोर्वेस्परा सवें म्हज्या ओतम्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून कालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब, दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोर्वेस्परान जाप दिली. म्हज्या सांगाती सोर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सोगलीं ताचें नांव वाखाणुया. सोर्वेस्पराक हांव अशें आशेन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सोगल्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब, दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोर्वेस्परान जाप दिली. ताचेर दोळे लावन रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोर्वेस्परान जाप दिली आनी सोगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब, दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोर्वेस्परान जाप दिली. ताच्या सेवकां भोंवती वेडो घालून सोर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पोलेयात. सोर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोल. ताच्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस भागी. जबाब, दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोर्वेस्परान जाप दिली. उद्गार. Soर्वेस्पराक जोय, सोर्वेस्पराक जोय, जोय, जोय. Soर्वेस्पराक जोय, सोर्वेस्पराक जोय, सोर्वेस्पराक
सगल्यांक शासनाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो, इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून निकोदेमाक म्हळें, देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो, इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर खास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावंक देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका खास्तीचें फर्मोण ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर खास्तीचें फर्मोण पडलेलें आसा. कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार भावार्थ दवरूंक ना, आनी हो आसा निवाडो. संवसारांत उजवाड आयलो, पूण मनशांनी उजवाड सोडून काडोकाचो ओदीक मोग केलो, कित्याक तांची कर्तुबां नश्टीं आसलीं. जो कोण खोटेपण करता तो उजवाडाक कांटाळटा आनी आपलीं कर्तुबां कसलीं ती कळोन येना जावंक तो उजवाडाक येना. पूण जो कोण स्वता प्रमाणे चलता तो आपल्यो करन्यो देवा सोवे केल्यात म्हूण उगडापी कळोन येवचे खातीर उजवाडाक येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. प्रिच्या भाव भयणीनो, आयचें देवाचें उतर दोन बाजू आमचे मुखार मांडटा. एके वाटेन देवाचो व्हड मोग, जाल्यार दुसरे वाटेन देंवचाराची व्हड निर्डुकाय. देवाचो मोग आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां दिसती पडटा. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत ओपून दिलो. संवसाराचेर खास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचें पासत. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका जिवीत मेळटा. जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर खास्तीचें फर्मोण पडलेलें आसा. जाल्यार देवाच्या मोगान हें खास्तीचें फर्मोण पयस जावं. देवाचो व्हड मोग. हाच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता हे महायाज्ञीक आनी तांचे सांगाती सादुकी पक्षाचे निर्डुकायेन बोल्ले. कोणाचेर निर्डुकायेन बोल्ले? जे आपोस्तल आसले आनीक जेजूची आज्ञा पाडून आख्या संवसाराक वचात शुभ वर्तमान परगट करात हें तांणी सुरू केल्लें. हो देवाचो मोग जो सगळ्या संवसारा पासत दिल्लो आसा तो सगल्यांक दिवंक वचपाक तांणी सुरू केल्लें. आनी ते जे शिकयताले ताका जायते जाण आयकताले, ताचे फाटल्यान वेताले, तांच्या जम्यान भितर सरताले. आनी हें पळोवन हे महायाज्ञीक आनी हो सादुकीचो पक्ष आसात ते ताचे वांगडी जे आसात ते निर्डुकायेन बोल्ले. आमचे फाटल्यान कोण येना, सगळे तांचे आयकून तांचे फाटल्यान वचत जाल्यार आमी बेस्ते उरतले. आनी हेच निर्डुकायेन तांकां धरले, भितर बणकणीन घाल्ले. बंद. आनीक ह्या नांवान उलोवप ना, आनीक लोकांक तुमचे वाटेन व्हरप ना. भाव भयणीनो, हें देवाचें उतर जें आयज आमचे लागीं उलयता, आयच्या आमच्या समाजान आनी आयच्या आमच्या जिवितान घडटा तें दिसती पडटा काय आमकां? निर्डुकाय देंवचाराची मनशां वरवीं जी एके भाशेन फुलत आसा दिसती पडटा आमकां. बणकणीन घालप, बणकणींतले भायर सरप, बणकणीन परतून पावप, बो करून राजकी मोडार जें कितें आमकां दिसती पडटा ताचेर आमच्यान समजूंक जाता. जे कोण आमच्या देशाचें संविधान सांबाळपाक सोदतात ते भितर झेलीन
तांकां भायर सरपाक आमचें कॉन्स्टिट्यूशन आसा, पूण ते पासून तांकां भायर सरपाक आदार करिना, ते परतून भितर वेतात. जे भाशेन आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता त्यो ती बणकोणीचीं दारां उक्तीं जालीं आपले आपूण, आनी तांकां संदेश मेळ्ळो, चल वच आनीक त्या देव मंदिरान देवाचें उतर परगट कर, शुभ वर्तमान परगट कर. कित्याक जायतीं जाणां देवाचें उतर घेवंक रावतात, सोत आयकूंक रावतात, आनी सोत उलोवपाक ते गेले, सोत उलयले देवाचे कृपेन. कित्याक मनशाचे निर्डुकायेच्यान सगळें बंद करून दवरूंक जायना. देवाची येवजण आसा, आनी हे देवाचे येवजणेन देव आपणाक जाय तेन्ना हीं दारां आनी हे दारवटे उगडटा. ह्यो सांखळी ज्यो बांदलेल्यो आसात त्यो सोडून आनी तोडून उडयता देवाचे येवजणेन. आनी हे देवाचे येवजणेन सोत आमकां परतून परतून आयकूंक मेळटा. सगलो ओगोत घडये आमकां सोत आयकूंक मेळ्ळो ना, कित्याक सोत धांपून दवरपाचो प्रयत्न हे निर्डुकायेचे मनीस जे आसात ते करीत आसात देंवचाराच्या नांवान. सो देंवचाराची ही निर्डुकाय आहा ती मनीस घेवन जेन्ना बरेपण बंद करता, सोत आडावन दवरता, तेन्ना थोडोसो वेळ तरी आसा जेन्ना हें सोत आमकां आयकूंक देव ह्यो सांखळी तोडून उडयता, असले दारवटे मोडून उडयता. भाव भयणीनो, होच तो वेळ जेन्ना हो देवाचो मोग नव्यान आमकां दिश्टी पडटा. संवसाराचें निसंटोन जायना जावंक, आमी जी संवसारान जियेतात आमचें निसंटोन जायना जावंक, वो जी मनशां निर्डुकायेन भरलेलीं आसात वो ह्या संवसाराच्या काळोखान सांपडलेलीं आसात, तांचेंय निसंटोन जायना जावंक परतून परतून देव आमकां सोत उलोवन दाखयता. थोड्या मनशां वरवीं, थोड्या घडण्यां वरवीं, थोड्या बरोवपा वरवीं हें सोत आमकां आयज परतून परतून भाव भयणीनो आमच्या मुखार आसा. आनी आयच्या काळार बो करून जेन्ना आतां एलिसांवाची तयारी जाता आनी एक एकलो आपलो प्रोपगंडा करपाक लागता, फोटी जाय त्यो उलयतले, हे फोटींत सोत इल्लें इल्लें आमकां जंय आयकूंक येता आनी पळोवंक मेळटा, समजूंक मेळटा, दोळे उगडपाक तयार आसांक काय आमी काय. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजून सांगलां तशें संवसाराक उजवाड दिला, पूण ह्या संवसाराच्या मनशांनी म्हणजे तुवें आनी हांवें उजवाड आसा तो कुशीन दवरून काळोखाचो मोग केलो, काळोखाच्या कोरण्यांनी गुल्ल रावली. आनी ताचें कारणूय जेजून सांगलां, कित्याक हे मनीस उजवाडान येवंक सोदिनात, कित्याक तांचें जिवीत खोटेपणाचें, आनी हे खोटेपणाचें जिवीत मुखार येयलोलें तांकां नाका देखून ते काळोखान रावतात. आनी ह्या काळोखान रावतात तेन्ना कोणूय जरी तर उजवाड घालपाक प्रयत्न करता. आयच्या संदर्भान घडये आमी म्हणटले एक्टिविजम, आयज एक्टिविजम, सोशल एक्टिविजम, पॉलिटिकल एक्टिविजम जायतें आसा, जंय थोडे मनीस ह्यो ज्यो वस्तू काळोखाच्यो आसात आमच्याच विचून काडलेल्या मनशां मदें त्यो एक्सपोज करतात, दाखयतात, उजवाडाक हाडटात. पूण उजवाडाक हाडटा तेन्ना ह्या उजवाडाचेर रागार जाल्ले आसात ते खोटेपणान आसात, आनी आपलें खोटेपण दुसऱ्या मुखार आयलेलें नाका देखून ते उजवाडाक येना. जायते पावटी आपलो काळोखूच आसा तो एके भाशेन उजवाड म्हूण दाखयतात. म्हणजे आपणाक जाय ते भाशेन आयचे स्क्रिप्टेड जे इंटरव्यूज येतात ते आयकत जाल्यार आमकां कळटा. जे रिपोर्टर आसात ते उमकेच प्रश्न विचारता जे पयलीं सेट केल्ले आसात, आनी जे कोण आपणाचें जिवीत बरें म्हूण दाखोवपाक सोदतात, खोटो प्रचार करतात, ते ताचो तोच आन्सर दितात जो मानून दवरलेलो आसा. आनी ह्या काळोखाची वाट जायते पावटी आमी आयकता, आमी आयकून ती मानून घेता आनी फटवता. कारण कितें? जेजून सांगलां तेंच, कित्याक आमकां उजवाडाची भिरांत दिसता. आमचेंच जिवीत पयले सुवातेर खोटेपणान भरलेलें आसा, आमी जायत्यो इलिगल वस्तू करून दवरलेल्यो आसात, देखून जे कोण सारके नात तांकां सपोर्ट करप एकदम बरें. आमचेंय जिवीत खोटेपणाचें उजवाडाक येवचें ना अशें समजून जायते पावटी भाव भयणीनो आमी ह्या असल्या चुकीन पडटा. पूण जशें जेजून आमकां सांगलां, जो कोण हें सोत मानून घेना तो आपणाचेरूच खास्त मागून घेता. आमकां खास्तींतली निवारपाक जेजू
ह्या संवसारांत आयला आनी हो देवाचो मोग ताणें आमकां दिला. तरूय पूण जे कोण मानून घेतात तांचेच सवेन जिवीत आसा. जे कोण मानून घेना तांचेर कास्तीचें फर्मण पडलेलें आसा. आतां आमकां जण एकल्याक कितें जाय तें आमी विचून काडपाचें. आमकां सोत जाय, आमकां जिवीत जाय, विचून काड मेळटलें. पूण आमकां जर तर निसणटोन जाय, खास्त जाय, फर्मण जाय तेंय मेळटलें काडोकाचो मोग करीत जाल्यार. भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी एक वस्त जी आयकूंक येता, देवाच्या नांवान वालांकिनी सायबिणीक भेट करूंक ट्रेन तयार केल्ली आसा. फुकट वचपाक जाता आनी डेट तीच ज्या दिसाक एलिसांव आसा. म्हणजे जे कोण आमचे गोंयकार ही फ्री ट्रेन मेळटा म्हूण वालांकीन सायबिणीची भेट घेवपाक वयतले ते एलिसांवाक आसचे ना. देवाच्या नांवान पासून आनी देवाच्या वस्तूंच्या नांवान पासून आयज आमकां आशा दिल्ली आसा. फटवतले काय आमी? काय असल्यो ह्यो मांडण्यो ज्यो आसात त्यो समजून आमी जाग्यार रावतले. आनी जी आमची ड्युटी आसा, आमकां पयलो कायदो आसा आमच्या देशा वाटेन, कित्याक आमचो देश जरी तर आयज सांबाळटलो, साल्वार जातलो जाल्यार आमी जण एकल्यान आमची जी जबाबदारी आसा ती पाळपाक जाय आमच्या देशा वाटेन. आख्खें वरसभर आमकां जायत्यो जबाबदाऱ्यो आसात, पूण तातूंतलो एक दीस हो एलिसांवाक वचपाचो, आमचें मत मारपाचो, आमचें मन उक्तेपणी सोत सांगपाचो हो एक दीस आमकां दिल्लो आसा, एलिसांवाचो दीस. त्या दिसाक पयस रावतले फटोन कुशीन वेतले काय ह्या स्वता पासत आमी उबी रावतले. जाल्यार उगडास दवरया, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत वपून दिलो. आनी जो कोण ह्या पुताक मानून घेता ताचे सवेन जिवीत आसा. जो कोण ताका नाकारता ताका खास्त आसा. तर हे भेटीन आमचें जण एकल्याचें जिवीत स्वता पासत आमी वपून दिवया आनी सगळे खोटेपणाच्यो वस्तू आसात त्योच ताच्या मुखार घालून आमची खोटेपणां बरेपणान बदल म्हूण मागुया. आमचें पातकी जिवीत बाग्योन जिवितान बदल म्हूण मागुया आनी ह्या उंड्या आनी सोऱ्या बराबर ही आमची भेटवणी करुया. भेटवणे वेळार गीत घेवया. C11 पेज नंबर 32. C11. उदारपणाक आमकां दिलें तोंड पृथ्वीन दिलान मनशाच्या वावरांत उदारपणाक आमकां दिलें म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. सर्वेस्परा देवा, ह्या बलिदानान आमची खालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूची अमोलीक कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या बो पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच अगणीत देव सैमान वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमचें काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया.
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो आनीक तो मरोना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. मुसळी तुका आसय, सर्वेस्पराचे नावे आसय, मुसळी तुका आसय. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. तुज्या क्रुसार वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. दोन बाजू जिविताच्यो. एके वाटेन देवाचो व्हड मोग, दुसरे वाटेन देंवचाराची व्हड निर्डुखाय. खंयचे वाटेन आमी आसा? जीं कोण खोटेपणान आसात तीं देंवचाराचे निर्डुखायेन चलतात. जीं कोण स्वता वाटेन आसात तीं देवाच्या मोगा वाटेन चलतात. आमकां देवाच्या मोगा वाटेन चलूंक सगल्यांक कृपा मागुया आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता,
तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणी पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सुमयाची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे सेले संसाराचे पाप काढतले आमची कागद कर. देवाचे सेले संसाराचे पाप काढतले आमची कागद कर. देवाचे सेले संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. भलायकेन वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हज्या भितर म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. कोनवळ्या बापा, सुर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. आमच्या आदल्या पातकी चालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सूर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. आयज पास्कांच्या आशिर्वादाचो निमाणो दीस. सांत आगोस्तीन समुदाय टेलिफोन एक्सचेंज, सान गाब्रियल समुदाय वॉटर टँक आनी आवर लेडी ऑफ फातिमा समुदाय कॉटेज हॉस्पिटल हांगासर आयज आशिर्वाद जाता. जरी तर कोणाचीं घरां उरल्यांत करिनासतना चुकेन उरलेलीं आसत जाल्यार तुमच्या PPCच्या वांगड्याक कळोवचें, नाजाल्यार आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान कळोवचें. नवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं. हांव प्रार्थून एक आकृतीचे माये, चुचुरे कोर म्हजे. हांव आयकतां तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवशा पातक्यांच्या. जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवंसो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बोळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकोर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां. दिलो देखून म्हाका ताचे काकृतीन हो विस्वास तुजे थंय. खात्री जशें हांव सत मानता म्हज्या सासणेच्या साल्वासावांची. कोटा जायते पावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो, कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणां तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणां तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेता पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायन म्हूण. निबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो ओतोर व्हरतो ता उपकार जो मागता तुजे थंय. आनी हांव प्रार्थून मागतां तुजे लागीं. तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केदना म्हाका तो मेळूं. अदीक करून एमकोंडाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये, निर्मिनाका हांवें जाणूंक म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये, नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. उस्त्र्यामध्ये तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेजू. शाश्वत आदाराचे माये, नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. उस्त्र्यामध्ये तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेजू. शाश्वत आदाराचे माये, नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. उस्त्र्यामध्ये तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे आदार दी अदृश्टांक सांपडलेल्या. मजत कोर ओस्कूत काळजाच्या. माग परजे पासत जा शरातीन देवाच्या म्हणयारांची. विनोद कोर सगल्या देवाक भेटयलेल्या ओस्तऱ्यांक पासत. फावो कोर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी. प्रार्थुया. ए सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता. आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो. तूं जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सगल्या पिडेवंतां पासत करीत भाशेन ह्या वेळार मागुया. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार आसा. सोम्या म्हजें मागणें आयक.
सुमी आसूं तुमचे सवे प्रार्थना तुका सोमिया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कोर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंदवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां बाळगूं तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूं तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सोर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं शेवटा गीत घेऊया T20 पेज नंबर 212 T20. For